mondiran sumuya Solve speranzo porvo Sol dobra poros porto Solve speranze mondi Sogle porosus forte Nevaccia dobra zoruja Dacciamo miranzo moja Nevaccia dobra zoruja Dacciamo miranzo moja बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो आयचे मिसाचे बलिदान आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या महाशलवास देवान ताका सुर्गीचे सूख फावो करूं म्हूण आमी मागुया त्याच बरोबर आयच्या दिसाक आपलो पयलो जल्माचो दीस सोमरमता इनॉक फेर्नांडीस आनीक मारिया फेर्नांडीस देवान तांकां आपले सुर्गीचे देवान तांकां आपल्या बेसांवांनी बरोव म्हूण आमी ह्या मिसाच्या बलिदानान मागुया आनीक जायते फावटी घडयेक आमी आमच्या जिवितांतल्यान जायते बरें करूंक आमी घडयेक प्रयत्न केला देवान आमचे सवे केलोलें बरेंपण आमी आमच्या उतरांनी आनी कोन्यांनी दुसऱ्यांक घडयेक दाखयलां पूण सोबार पावटी घडयेक बरें करूंक जातालें थंयसर घडयेक तें करूंक आमी फाटीं रावल्या जायते फावटी घडयेक वायटाक आमी आमच्या जिवितांत ओदीक जागो घडयेक फावो केला ह्या आनी दुसऱ्या पातकांचो आमी उगडास करुया आनी सगल्या आमच्या पातकांची दूख धरून देवा लागीं बोगसणे मागून म्हणुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा गणगो म्हजो कन्या उच्चारून सांगता मोलान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट हाताळून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो ह्या पासत वाक्योन सदांच पार मरे सगल्या देवतांक आनी तुमकां वागणू म्हज्या खातीर आमच्या उन्नती कराक प्रार्थना सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमीन प्रार्थुया आमची कासकी करचो आमची मागणी देवाक आमी उबारुया कोंदवाळ्या बाबा तुज्या भुरग्यांचेर दयाळ दिश्ट घाल तुजे कृपेच्या देण्यांनी तांकां अदीक अदीक बोर बावार्थान बोरवाशान आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कोर आनी तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक तांकां थीर आनी जागृत करून दवर हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासनाच्या सासनान आमीन
जेरेमियस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर जेरेमियसाक पावलें तें हें: वच आनी सर्वेस्पराच्या दारवंट्याशी उबो रावन हो संदेश परगट कर आनी सांग. ह्या दारवंट्यांतल्यान सर्वेस्पराक बोजून घेतल्या जुद्याच्या लोकांनो, सर्वेस्पराच्या उतराक कान दियात. दोलबारांचो सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें सांगता: तुमची चाल आनी तुमचीं कर्तुत्वां नीट करात, आनी हांव तुमचे मदें ह्या जाग्यार रावतलों. सर्वेस्पराचें मंदीर, सर्वेस्पराचें मंदीर, सर्वेस्पराचें मंदीर असल्या फटकिऱ्या उतरांचेर भावार्थ दवरूं नाकात. तुमची चाल आनी तुमचीं कर्तुबां बदलशात जाल्यार, तुमी एकामेका थंय नीत करशात जाल्यार, परक्यांक, अनाथांक आनी विधवांक पिडापीड दिना जाशात जाल्यार, ह्या जाग्यार निरपराध्यांचें रगत वारोयना जाशात जाल्यार, आनी तुमच्या निसंटनांक तुमी कुड्या देवांक भोजिना जाशात जाल्यार, हांव तुमचे मदें ह्या जाग्यार मागा हांवें तुमच्या पुर्वजांक सदांकाल रावपाक दिल्ल्या देसांत रावतलों. तुमकां कित्याकूच उपकारनात तसल्या फटकिऱ्या उतरांचेर तुमी पातयेतात. एके वाटेन तुमी चोरतल्यात, जिवेशी मारतल्यात, परदुवार करतल्यात, लोटीक गोवाय दितल्यात, बालाक धूप उलपावन परक्या देवांची सेवा करतल्यात, आनी दुसरे वाटेन म्हजें नांव आसलेल्या मंदिरांत येवन म्हणटल्यात, आतां आमी मेकळीं जाल्या. हीं सगळीं खोटेपणां करूंक मात मेकळीं मूं. म्हजें नांव आसलेलें हें मंदीर तुमी चोरांची धोल करून सोडल्या. हांव आजून कुड्डो जावंक ना. उलयता तो सर्वेस्पर. देवाचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. आमी आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब: दोलबारांच्या सर्वेस्परा कितलें सोबीत तुजें बिराड. म्हणुया, दोलबारांच्या सर्वेस्परा कितलें सोबीत तुजें बिराड. सर्वेस्पराच्या आंगणांत रिगूंक म्हजो आत्मो आंवडेता, ओत्रेकता. म्हजें काळीज आनी सगळें आंग म्हजें जिव्या देवाक आनंदान उलासतात. जबाब: दोलबारांच्या सर्वेस्परा कितलें सोबीत तुजें बिराड. तुज्या वेदींचेर दोलबारांच्या सर्वेस्परा म्हज्या राजा आनी म्हज्या देवा. गिरबोज्यांक पर्यान मेळटा बिराड, आनी पाकोळ्यांक पिलां काडूंक आयतो आसा गोंठेर. जबाब: दोलबारांच्या सर्वेस्परा कितलें सोबीत तुजें बिराड. तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले भागी. दीस रात ते तुजी वाखाणणी करीत आसात. जीं कोण तुज्या सादारान सियोन दोंगराची वाट धरची आशा काळजान बाळगूनच आसात, तीं खरेंच भागी. जबाब: दोलबारांच्या सर्वेस्परा कितलें सोबीत तुजें बिराड. आनी खंयसरूय हजार दीस काडचे परस तुज्या आंगणान एकूच दीस रावंक मेळ्ळ्यार अदीक व्हडलें भाग. पाप्यांचें तुंबनी बिराड घेवचे परस म्हज्या देवाच्या घराच्या उंबरार पांय दवरूनच हांव अदीक भागी. जबाब: दोलबारांच्या सर्वेस्परा कितलें सोबीत तुजें बिराड. उबी रावया. तुमच्या काळजांनी वंपलां आनी तुमकां तारण दिवंक शक्ती आसा त्या उतराक खालती रावात.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं माते बापर मुळे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजून आनी एक वोपार लोकांची उरपोचीक सांगली आपल्या शेतान बरें बी वोपलोल्या एका मनशा परी सुर्गीचे राज सगळीं न्हिदलोली आसतना ताचो दुस्मान आयलो आनी गोवा मदें नीर वोपून गेलो शेत वाडोवन कोणसयतूच निरूय दिश्टी पडलो गोरकाराच्या वावरड्यांनी ताचे चडशी येवन अशें म्हणलें दुनिया तुज्या शेतान तुवें बरें बी वोपलें न्हय तर तातूंत नीर खंयचो आयलो ताणें अशी तांकां जाप दिली हें दुस्मानान केल्लें काम चाकरांनी ताका विचारलें आमी वचून शेत नडलोलें तुका जाय ताणें जबाब दिलो नाका नीर उमटितना तेन्ना घडयेक तुमी त्या बरोबर गंवूय उमटिशात लुवणी येसोर दोनूय बरोबर वाडूं दी आनी लुवती तेन्ना पयलो नीर एकठांय करून उज्याक लावचे खातीर ताची पेणकुलां बांदतात म्हूण मागीर गोव म्हज्या कोड्यांत बोरात म्हूण हांव लुवतोल्याक सांगतलो जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे मोगाचे इश्टानो ह्या संवसारांत आमकां वेगवेगळी तरेची मनशां दिसून येतात थोडीं मनशां बरीं मनशां म्हणूंक जातात कित्याक तांच्यो करण्यो बऱ्यो पूण थोडीं मनशां आसात तांच्यो करण्यो नश्ट्यो वायटोव्यो आनी जायते फावटी जायतीं मनशां आमकां म्हणटात जायत्यांनी म्हाका म्हणलेलें तरी हांवें आयकलां फादर बरें करून कसलो फायदो आमचें केन्नाच बरें जायना पूण ती वायट करतात ते मनशाक पळयात तांकां वायट जायना तें सोड पूण तांकां कितलें बरें जाता तांकां कितली खुशालकाय आसा ती आमी पळयता तांकां दुयेंस ना कितले दुडू तांचेशी आसात तांच्या जिवितांत भेसांव आसात अशें आमकां दिसता तर बरें करून कसलो फायदो कांय दीस फाटीं आमी वोंप्याची वोपार आमी आयकुल्ली आनी आज जेजू आनी एक आमकां असलीच एक वोपार सांगता जेजू म्हणटा आपल्या शेतान बरें बी वोपलोल्या एका मनशा परी सुर्गीचे राज सगळीं न्हिदलोली आसतना ताचो दुस्मान आयलो आनी गोवा मदें नीर वोपून गेलो तर पयली वोस आमकां जी मेळटा ती म्हणल्यार आपल्या शेतांत बरें बी वोपलें सगळीं आमी मनशां बरीं मनशां कित्याक देवान आमकां रुचल्यात आपल्या सारक्याची आपल्या रुपाची आमकां रुचल्यात आनी ह्याच खातीर देवान आमकां रुचतना सगळ्याक आमकां बरीं रोचल्यात पूण थोडीं मनशां बरीं रोचलेलीं आनीक बरेंपण आपल्या जिवितांत आपणयतात पूण थोडीं आपलें बरेंपण विसरून वायट दोशेर पावतात तर कोणेनूच आपूण नश्टो वायटोवो अशें म्हणूंक घडयेक जायना कित्याक देवान रुचतना आमकां सगल्यांक बरीं रुचल्यात दुसरे सुवातेर भाव भयणो आमी पळयता येताचे मानाय कामदार म्हणटात हो नीर रोयला तो आमी उमटून काडूं पूण दोनी म्हणटा लुवणी जायसर दोनूय वाडू दी दाखयता देवाची सोंसणीकाय आनी जरी तर आमी भाग्योन पेद्रूची दुसरी चीट तिसरो हावेसोर 15वी वळ वाचीत जाल्यार थंय आमकां मेळटलें देवाची सोंसणीकाय आमकां आमचें जिवीत बदलूंक एक संदी म्हूण अशी समजात थिंक ऑफ गॉड्स पेशन्स एज एन ऑपॉर्च्युनिटी टू बी सेव्ड म्हळ्यार देव आमकां जायत्यो संदी दिता थोड्यांक जिवीतभर संदी दिता बरो जावं आनी ह्याच खातीर बाबून हांव पळयता जेन्ना जेजू खुर्सार वळवळटालो ताचे सायडीक आसलेलो एक चोर आपलें आख्खें जिवीतभर घडयेक ताणें वायट केलोलें पूण निमाड्या वखदाक आपलें जिवीत तो बदलता देवाची सोंसणीकाय बाबूनो खूब व्हड
आनी ह्याच खातीर स्तोत्रकार आमकां म्हणटलो ताचो राग सट्ट करून चडटा तसलो न्ही. आमकां आयज जेजू हीच शिकोवन दिवंक सोदता. घडयेक आमच्याच कुटुंबांत आमच्या शेजाऱ्याक आमच्याच इश्टा मदले जायती मनशां आसतलीं जी घडयेक एक बरें जिवीत घडयेक जियेनात, पूण आज जेजू आमकां सोंसणीकाय घडयेक दवरूंक आपयता. केन्ना तरी घडयेक आमच्या बऱ्या उतरां वरवीं वा आमच्या मागण्या वरवीं ही मनशां बरीं जातलीं, ही सोंसणीकाय आमी देवा भाशेन दवरूंक घडयेक गरजेची. तिसरे सुवातेर आयच्या पयल्या वाचपान आमकां मेळटा, देव म्हणटा हांव आजून कुड्डो जावंक ना. आनी ह्याच खातीर शेवटाच्या उतरांनी आमकां मेळटा, आनी लुती तेन्ना पयलो नेर एकठांय करून उज्याक लावचे खातीर ताची पेंडकुलां बांदात म्हूण आनी घोव म्हज्या कोड्यान बरात म्हूण हांव लुवतल्याक सांगतलो. देव सोंसणीक पूण तरी पूण देव नितीबोन. देव आमचो कुड्डो देव न्हू. कोण कितें बरें करता वायट करता हें देव पळयता. आनी दुबावे विरेत देव आपली ही नीत दाखोवन दितलो. बरें करतल्याक इनाम आनी वायट करतल्याक घडयेक ख्यास्त फावो जातली. आनी ही नीत करपाचो तिरेत फकत देवाक फावो आसा. आमी घडयेक मनशाची नीत करूंक जायना, कित्याक देव एकलोच सुपूर्ण आनी ही नीत ताच्यान करूंक जाता. तर भाव भयणो, आयच्या दिसाक ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करता आसतना हीच सोंसणीकाय आमी आपणावंक, ही सोंसणीकायेन जियेता आसतना आमच्या जिवितान आमी जाता तितलें बरेंपण करूंक ह्या आल्तारार उंड्या स्वरुपान येतल्या जेजू लागीं आमकां जण एकल्याक कृपा आनी बळ मागून घेवया. बेटोने वेळार गायन गावया. C18 याज्ञिक उंडो समर्पिता, पेज 36. C18, पेज 36. म्हज्या भाव भयणो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या जातीने बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या लेकी पवित्रतेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा, आदी मागा वेगवेगळ्यो बोलयो तुका भेटोवंक तुजे पोरशेक तुवें फरमायले. त्यो सगळ्यो आतां संपून जेजूच्या एकाच बलिदानांत तुवें सुपर्णायक पावयल्यो. तोच जेजूचो योद्न आज आमी तुका भक्तीन वंपतावतो दोयेन तूं मानून घे. आनी जशें पुर्वी आबेलाच्या देण्याचेर तुवें आशिर्वाद घालूय, तशेंच आतां आमची जण एकल्यान केल्ली भेटवणी पवित्र कर आनी ती सोमेसाचे सोडवणेक फायद्याची जावं दी. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्व पदवेदारां आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळ्यान सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं दयेन ताका चडयले. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी थोर महिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता.
बापा खरोच पवित्रच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सुसूंक विचारी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तीच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात आनी हातले पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत तें वारतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. दुसरो उद्गार दिवन बाबार्थाचो गुड पुरकुटिया. सुमया जेजू आमी हो उडो खाता आनी हे काल्स तितले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान वचून आमी तुजें मरण पुरकुट्टा. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्शवणपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडा रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाक, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरमासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकृत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजळीत मुखामळ पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती झुजे भाग्योन धरून दिता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा घेवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बाबा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडूंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेल्या प्रार्थन चुकली सांगातार धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो किरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेर पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान नदरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुती सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धरून दिताक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दिया. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जुशी येताय रासोड चलयताय सासनाच्या सासना. सुमयाची शांती सदांकाळ तुमची सोबी आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वांटुया.
देवाचे शेले संसाराचे पाप कटले आमची ककृत कर देवाचे शेले संसाराचे पाप कटले आमची ककृत कर देवाचे शेले संसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटा ती शिलीच्या जेवणाक आपयल्या ती सोकली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसादा वेळार गायन गावया D5 पवार्थाचे दोळे पेज 49. D5 पेज 49. सुकली आमी उबी रावुया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बाबा, तुज्या भुरग्यांचेर माये मोगाची दिश्ट घाल. सुर्गीच्या देण्यानी तुवें आमकां बोल्लें. तुरादलें पातकी जिवीत सांडून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें नवें जिवीत धरूंक आमकां करपा दी. आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं आनी सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक गायन गावया F22 तुजो दोन पोर
the sword